2 खासदार आणि 3 आमदार वेचून हाडपाक गोंय सज्ज। सकाळी 7 ते सांजे 6 मेरेन मतदान रावतले चालू। 28 उमेदवार देवल्यात रिंगणात। केरळच्यान मंगलोर रेल्वेत बायलेक घोडी वखदां दिवन केलो बलात्कार। बायल पावली गोंया। वास्को रेल्वे पोलिसांनी केस केरळ पुलिसाकडेन दिली। मगो पक्षाच्या भाजपान विलीनीकरणाच्या डावाक उच्च न्यायालयान आव्हान। न्यायालयान स्वीकारली याचिका। सभापती आणि वेंचणूक आयोगाक धाडली नोटीस। वास्कोत 140 मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान जाली गायब। शहानिशा करताना मतदार नाशिल्ले घरा अधिकाऱ्यांनी दिले स्पष्टीकरण। मतदार म्हणतात मामलेदार कर्मचारी निष्क्रिय। येवकार हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। लोकसभेच्या 2 कडेन आणि विधानसभेच्या 3 कडेन मंगळारा जातल्या पोटवेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान जय्य तयारी केल्या। गोंयभर मतदानाक सकाळी 7 सुरवात जातली। सांजे 6 मेरेन मतदान करपाक मेळटले। गोंयचे सुमार 11.5 लाख मतदार केंद्रांतलो आपलो प्रतिनिधी थारायतले। विधानसभे खातीर 3 आमदारांकय गोंयकार मत दितले। वट्ट 28 उमेदवारांचो राजकी फुडार मंगळारा ईव्हीएम मशिनांत बंदिस्त जावपाचो आसा। मतदानाच्या वेळार घेतिल्ली जतनाय आणि एकूण तयारी विशीं गोंयचो मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणाल गोवा 365 कडेन उलयलो। पळयात। कसलोच भय बाळगिनासतना मतदारांनी घरांतल्यान भायर सरून मतदान करचें असो उलो मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणालान मारला। मतदारांची सुरक्षेची सगळी तयारी केल्ल्याचें तांणी सांगलें। श्रीलंकेत जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटांचे फाटभुंयेर मातशी चडच जतनाय घेतिल्ल्याचें तो सांगता। पळयात। We have received the report from the Goa police that increased vigilance has been done for all the tourist places and particularly churches and the hotels. And since we are having the extra central forces, so they will also double up as the second layer of security. And I would like you to know that we are having 40 flying squad in place and 40 quick reaction team for consisting only of the central forces. So that way we have made double plan to ensure that if any violation takes place anywhere, we would be reaching in 5 to 10 minutes of time. And people should not fear coming out and voting. We are having proper mechanism in place. अपंगुळांक आणि जाणट्यांक मतदार बुथार हाडून परत घरा सोडपाची तयारी केल्ल्याचे वेंचणूक अधिकाऱ्यान सांगले। For our accessible election, we had targeted all the persons with disability who are registered with us, and at present we have tagged around 7,474 persons as disabled persons in our electoral roll. For them, we have organized dedicated training for each kind of disability, and we have given them a unique badge, most valued voter. And we have told our security person and polling officials that whenever these people come with that badge, they should allow free entry without any queue and a pleasant voting experience. Our ramp quality has improved. At every polling station, we have provided wheelchair, dedicated volunteers, drinking water shed facility, queue system, and improved toilet facilities. So everything is there at the polling station. Those who can't come, those who are having issues with the walking or something, our sector officer and our other polling official, they will pick him up and drop him after the voting. मंगळारा 23 एप्रिलाक गोंयांत जातल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या वेंचणुकांची तयारी खंय पावल्या ते पळोवपाक गोवा 365 एक भोवडी काडली। पळयात। व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब बरोबर आमचो खबराकार समीप नार्वेकर। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 2 आमदारांनी भाजपांत विलीन जावपाचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयान गंभीरपणान घेतला। ह्या विलीनीकरणा आड घाल्लो अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मानून घेतला आणि संबंधितांक नोटीसी धाडल्यात। 30 एप्रिलाक ताचेर सुनावणी जातली। 27 मार्चाक मध्यान राती उपरांत मगोचे बाबू आसगांवकर आणि दीपक पावसकार भाजपात गेल्ले। तशें करतना मगोच्या विधिमंडळ पक्षाचे भाजपात विलीनीकरण करता म्हणिल्लें ते सभापती मायकल लोबन मानून घेतिल्लें, पूण फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टीन ताकाच कोर्टात आव्हान दिलां। विधिमंडळ पक्ष विलीन करपाची तरतूदच कायद्यांत ना, करपाक जाय जाल्यार मूळ पक्षाची संघटना करपाची असो युक्तिवाद ह्या पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद वांयगणकारान केला। ताचेर सोमारा प्राथमीक सुनावणी जाली आणि कोर्टान अर्ज मानून घेतलो। तशेंच सभापती, वेंचणूक आयोग आणि मगोचे अध्यक्षाक नोटीसी धाडल्यात। 27 मार्चाक गोवा विधानसभेच्या स्पीकरान सभापतीन एक डिसिजन घेतले आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 2 आमदारांक भाजपान घेतले। त्याच टायमार त्यांनी ती अशी ऑर्डर दिली की महाराष्ट्रवादी गोमंतकाच्या लेजिस्लेटिव्ह पार्टीचे भाजपान विलीनीकरण अशी एक ऑर्डर दिली त्यांनी।
ती ऑर्डर आमी चॅलेंज केली इतल्याच खातीर की लेजिस्लेटिव्ह पार्टी अशें जें कितें सांगता तेचें केन्ना विलिनीकरण जायना, जाता जाल्यार ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीचें विसर्जन जाता आणि ते पॉलिटिकल पार्टीचें विसर्जन करतले जाल्यार दोन गजाली जाय आसतात. एक गजाल म्हणजे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीन एक रेजोल्युशन घेवचें आसता की आमी आमची पार्टी ह्या हेतून मर्ज करता म्हणून. अशें खंयच जाल्लें ना. फक्त फुडले जे स्टेप आसा, दुसरी स्टेप की जे विधानसभेतले संख्याबळ आसा जितले त्या पक्षाचे त्या लोकांनी तेका एग्री जावचें पडटा. तर सभापतीन इतलेंच म्हटलां की ते लोक तेका एग्री आसा, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी म्हणजे 3तले 2 जण रेडी आसात म्हणून आपूण हे लेजिस्लेटिव्ह पार्टी मर्ज करता. खरें लेजिस्लेटिव्ह पार्टी मर्ज करप हे प्रोविजन नसल्या कारणान जे हे मर्जर केला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे हे बेकायदेशीर अशें आमी म्हणटा. आमच्या पार्टीन हे पावल उखल्लेलें आसा की अशे जे पक्ष बदलू लोक आसात हांकां धडो शिकोवपाक जाय. त्या प्रमाणे ह्या दोगा लोकांक आमी अशें धडो शिकयतात आणि उरलेले जे आनीक 2 जण पक्ष बदलल्यात लोक ते आतां फुडल्या इलेक्शनान आसात, फाल्यां जी इलेक्शन आहा तेतून आसात, तांकांय लोकांनी धडो आयज हायकोर्टान जे हियरींग जालें तेतून हायकोर्टान आमचें म्हणणें आयकून घेतलें आणि 30 तारखेक हियरींग दवरला आणि त्याच्या खातीर नोटिसीस धाडलेले. गोवा असेंब्लीचे स्पीकर एंड डेप्युटी स्पीकर तशेंच अंडर सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी लेजिस्लेचर हेकाय दोगांक केल्यात आणि आमचो डेप्युटी सी एम बाबू आसगांवकर हेकाय नोटीस धाडल्या. दीपक पावसकार जो मिनिस्टर आसा ह्या हेतून ताका धाडला नोटीस. तशेंच चीफ सेक्रेटरीक नोटीस केल्या ऑन बिहाफ ऑफ गोवा स्टेट. त्याच प्रकारे इलेक्शन कमिशन हेकाय नोटीस धाडल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. वरुणापुरी वास्को नौदळ वाठारांतले सुमार 140 जण मंगळारा मतदान करपाक शकचे नात, कारण मतदार वळेरींतल्यान तांची नांवांच काडून उडयल्यात. मामलेदार सांगता ते प्रमाण मतदार वळेरी तपासून पळयताना हे लोक घरान आशिल्ले, पूण हे 140 जण हो आरोप न्हयकारतात. संरक्षण नौदळ नागरी कर्मचारी उमेश सोनुल्लेकर सांगता वास्को मतदारसंघातल्या 18 नंबर वॉर्डात तांची नोंदणी आसा. तांणी 2017 वर्सा मतदान केल्लें, पूण हे खेपे ताचें नांव गायब केलां. मामलेदार कार्यालयातले कर्मचारी आपलें काम व्यवस्थीत करिनात असो तांचो आरोप. इतलेंच न्हय, हे कर्मचारी ह्या वाठारांत भोवंक लेगीत नात वा तांकां नोटीसय धाडूंक ना अशें ताचें म्हणणें. पळयात. हांगा आमचो वार्ड नंबर 18 आनी पार्ट नंबर 27. ह्या पार्ट नंबर 27 1200 वोटींग आसली पयलीं. 2017 मेरेन 1200 वोटींग आसली आनी त्या टायमार आमची वोटींग जाली सगळी. 1200 जावंक ना म्हणटकच 49% काय 50% 52% अशी जाल्ली वोटींग. आतां ह्या टायमाचे इलेक्शनाचे जेन्ना आमकां रोल 4 दीस पयलीं रोल मेळ्ळो, BLOन हाडून दिलो रोल फ्रायडे आनी फ्रायडे न्हू थर्सडे हाडून दिलो, तेन्ना तेतूर पळयली जाल्यार आमचे 140 लोकांची नांवां ना भितर. आमी चॅक केली, व्हेरीफाय केली. लास्ट 2017 वोटींग केल्ल्या मनशांची सुद्दां नांवां ना. आमी सगळे हेचे नेटाचेर सुद्दां मारून पळयले, गुगलाचेर मारून पळयले जाल्यार तेंची नांवां ना. 140 लोकांची नांवां ना म्हणजे आमकां खूब दूख जालें. कारण हे जे लोक आजून हांगासून ट्रान्सफर जावंक ना, हांगासून शिफ्ट करूंक ना, त्याच जाग्यार आसा, त्याच क्वॉर्टर्सान आसा, तरी आसतना हेंची नांवां डिलीट जाली. BLO आमच्या डोर टू डोर घरा कडेन वचून चॅक करूंक ना. आनी हेणी कितें केलें, BLOन कितें केलें, हांगासर डोर टू डोर वचूंक नासल्या कारणान ही नांवां डिलीट जाल्ली आसा अशें ताका विचारल्या उपरांत तो म्हणटा मामलेदारान कट केली. सतीश प्रभू मेळ्ळो. सतीश प्रभू सराक विचारले आमी, आमच्या रिमान विचारले, तर हे आमच्या इतल्या लोकांची नांवां ना, आमी आतां कितें करपाचें. तो मला आतां काय करपाक जायना म्हणलो. तर AHDन आसले आमकां वोटींग करूंक मेळटलें काय, तर तेणी सांगलें AHDन जर लिस्टाचेर नांवां आसत जाल्यार सुद्दां रोलाचेर नांवां आसपाक जाय आनी रोलाचेर नांवां ना जाल्यार तुमकां वोटींग करूंक मेळची ना. प्रत्येक जण चिंतता आमी वोट एका करतले म्हणून सगळ्यांनी मनान चिंतून आसा. आनी आतां लास्ट मुमेंटाक रोल जेन्ना चार दिसां पयलीं आमी रोल पळयलो जाल्यार 140 लोकांची नांवांच ना, तेंची नांवां डिलीट जाल्या. BLO येवन प्रत्येक वाड्यार जावं खंय जावं BLO येवन पर्सनल फिजिकली येवन चेक करता आनी जर सपोज करूंक जाय आनी तो जर सपोज ना इंडिविज्युअल ना जाल्यार तिची नांवां डिलीट जावपाक जाय. कारण हांगासर परतेच जाला, BLO केन्ना येवकूच ना आनी येयल्यार सुद्दां तो कोणाक मेळना आनी कोणाक काय करून नांवां डिलीट जाल्या ते कितेंच कळोंक ना. कारण आमची काय मिस्टेक नासतना आमी कंटिन्यू सदां आतां 25 वर्सांसून आमी वोटींग करीत आसा आनी आमची नांवां डिलीट जाल्या. हेका जबाबदार कोण आसा आनी जबाबदार कोण आसा तेणी आमकां आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं खंयचें इलेक्शन जावं सगळ्या इलेक्शनाक खंयच्या इलेक्शन नांवां कट जावंक ना. कारण ह्याच इलेक्शनाक आमची नांवां 140 कट जाली आसा. 2017 में हमने वोट किया और बोल रहे 50% बिलो 50% है तो आप उससे निकाले जाओगे इस लिस्ट में से. अगर मेरा इलेक्शन कार्ड अभी बना है मीन्स लाइक लास्ट ईयर में 2017 में मैंने वोट किया है और मैं 25 ईयर्स की हूँ, तो आप मेरा परसेंटेज कैसे निकालोगे आप. मेरा इस बार इस लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया है.
और बोलते हैं कि वोट अपना राइट है, वो हमारा हक है। हम वोट कैसे करेंगे जब हमारे लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है? कोई नोटिस, कोई हाँ वार्निंग, कुछ भी जो भी रहता है, लास्ट एक मैसेज दिया जाता है कि लास्ट वार्निंग ये आपका कट हो जाएगा, कैंसिल, कुछ भी नहीं। ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई नोटिस या फिर कोई लेटर हमारे घर तक तो कोई पहुंचा नहीं है। PLO असं स्पेशली न्हू, हेका हांवें एवरी कावन्सिलर इलेक्शन आसूं, MLA इलेक्शन आसूं आनी आतांच्या इलेक्शनाक हांवें तेजें काम सदांच पळयलां की तो डोर टू डोर पयलीं म्हटल्यार वचना। जे न्यू वोटर्स आसा तेंचे तो कार्ड व्हरून पावयना, PLOची लिस्ट आसता ते व्हरून तो पावयना। आतां 135+ लोकांची नांवां कॅन्सल जालां। तेणी सर्वे करूंकूच ना, जे PLO आसा तेणी सर्वे करूंकूच ना, तो डोर टू डोर वचना। जे एक्सिस्टींग आसा आतां म्हाका एक 2 जाण आसतले घरा कडेन, 2 जाण नसतले, पूण 135 कॅन्सल करपाक एक्सिस्टींग लोकांची हेतून म्हाका दिसता PLOन कितें तरी सर्वे आपूण सारको करूंक ना। आनी जे लोक ना, जेंचे ट्रान्सफर जाला, जे ऑलरेडी गेला दुसरे ट्रान्सफर करून, तेंची नांवां आसा। मात हे आरोप वास्कोचो मामलेदार सतीश प्रभू न्हयकारता। मामलेदार कचेरेंतले कर्मचारी शहानिशा करपा खातीर तांच्या घरा गेल्ले, त्या वेळार ते घरा कडेन नाशिल्ले अशें ताचें म्हणणें। नावां जी कट जातात ती आमगेली ड्यू प्रोसिजर फॉलो करूनच करतात। हाजे पयलीं जे एबसेंटी आसतात तांगेले फॉर्म 7 भरतात आनी ऑब्जेक्शन हाडटात आमचे PLO की जो मनीस त्या जाग्यार रावना। मागीर आमी तांकां नोटीस इशू करतात आनी नोटीसीक हियरींग डेट दितात। हियरींग डेटीक जर ते आयले ना जाल्यार मागीर इट इज प्रिज्यूम दॅट दे आर नॉट अवेलेबल एट देयर रिजायडिंग प्लेस, ऑर्डिनरी प्लेस, आनी अशें करून हे प्रोसिजर फॉलो करून आमी तांकां टायम सगळें दिवन मागीर आमी तांची नांवां कमी करतात, तातूंतल्यान डिलीट करतात। EROS ताका मेळिल्ले आयज आनी ताका ताणें सुद्दां तांकां तेंच सांगलें की तुमचें नांव डिलीट जाल्लें आसा आनी तुमी तेन्ना थंयचे नाशिल्ले। जेन्ना आमचे PLO व्हेरिफिकेशनाक गेले तेन्ना त्या जाग्यार नाशिल्ले कारणान तांणी फॉर्म 7 भरले आनी नांव डिलीट। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शिरोडे मतदारसंघात सध्या एक पत्रक आणि मोबायला वेल्यान दीपक ढवळीकराची बदनामी करपी मेसेज भोंवता। इतले दीस वोगी रावन मतदानाचे आदलेच दिसा हे सगळे नाटक कित्याक चल्लां असो प्रश्न करताना ह्या बदनामीच्या प्रकाराचो दीपकाक समर्थन दिवपी बायलांनी पत्रकार परिशद घेवन निषेध केलो। सरकारान आमचे 2 आमदार फोडले, तरीकय आमी हे वेंचणुकेत तांकां धाडो शिकयतलींच असो निश्चय हे पत्रकार परिशदेत बायलांनी केलो। परिशदेक शिरोडे महिला मंडळाची अध्यक्ष रंजना नायक, आदली जिल्लो पंचायत वांगडी पौर्णिमा नायक, आदली नगरसेवक निधी मामलेकर आणि मगोबाच्यो वावुरपी आदिती गावडे आणि शर्मिला प्रभुदेसाय हजर आशिल्लीं। पळयात बायलां कितें म्हणटात ती। आणि आमी म्हणटा आमी कितें भिकाऊ बायलो, भिकाऊ कोणशे दिसतात, हे ते तांचेच मनीस हे भिकाऊशे दिसता म्हणून तर हे करतात ते। कारण आमी बायलो आमकां खंय तरी बायलांक ते खंय तरी आमचेर आघात करतात। तेन्ना हांव सांगता की आमी हाजेर निषेध करतात। आनी ज्यो बायलो आसा, जी बायल जे हे पत्रका कितें बरयल्लें आसा ती भगिनीक हांव सांगता की जर तर तुजेर अन्याय जाल्लो जाल्यार इतले दीस तूं खंय आशिल्ली, तूं इतले दीस येवन आमकां कित्याक मेळ्ळी ना। आनी जर तर तुजेर अन्याय जाल्लो जाल्यार आमी सगळीं तुजे बरोबर आसतली आशिल्ली आनी आमी ताजो खरो कितें तें हें काडटली आशिल्ली। आनी फाल्यां इलेक्शन आसा आनी आज तूं प्रहार करता। तुमीच म्हणटात की बायलांनी फुडें येवपाक जाय, बायलांनी अशें करूंक जाय, बायलांनी तशें करूंक जाय, आनी आज ही पत्रकां पळोवन अशें दिसता की बायलांनी खंय सावध रावपाक जाय। म्हणजे राजकारणा वेळारूच बायलांनी सावध रावपाक जाय। पत्रकां छापल्या पळय ताजेर असो उल्लेख केल्लो आसा ST SC भंडारी समाजाच्या लोकांचो गैरफायदो करून घेता, ताका जॉबाक लावना काय ना। तुम्ही सगळ्या मतदारसंघा भितर तुम्ही सपोज लिस्ट भायर काडून पळय जाल्यार बहुजन समाजाच्या लोकांक चडशे ताणें पोटाक लायिल्ले आसा, कामाक लायिल्ले आसा। तुम्ही कित्याक कितें इलेक्शना खातीर नांवां घाण करूं नाका। तर ह्या पत्रकार पळोवन आमकां मातशें अजाप शिरलें कितें काय म्हणून, कित्याक फाल्यां इलेक्शन आनी आज हे आमकां दाखयता ते बायले मनशान कितें करपाचें, म्हाका येवन मेळपाचें। बाय हो मनीस हांगा रावता शिरोड्या तेन्ना तुमच्या बायलांक सांबाळा म्हणून हांव विचारता आशिल्लें तिका पेशंट हें कित्याक काय म्हणून। तिणें म्हाका फेस टू फेस उलोवपाचें न्ही म्हाजे कडेन, ती लिपोन आनी कितें करून कितें हें करता आनी आज केलें न्ही आमी तर हेका अजिबात मान्य दिनात। आनी आमकां एक व्हिडिओ धाडलो 2 जाणांनी, ते दोगी पयल्या नोट्यो, तिका पयशे दिले, तिणें नाटकाक काम केलें, ती केली, हेका आमी 0। स्वाभिमान आमकांय आसा, आमकां बी घोव आसात, आमी कोणाक हांगसर पळय आयल्यात न्ही ह्या पार्टी बरोबर आमकां कोणी ओडून हाडूना, आमी मनांतल्यान आयल्यात की हो मनीस आमकां नाका, हाचे सत्यानाश करतली म्हणूनच आमी हांगा आयल्या। आतां आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी हांकां सामकी बुद्ध शिकोवपाक जाय। हांव
मजगती ढवळीकार फामिलीन खास पत्रकार परिषद घेऊन लव मामलेदारान तांचेर केल्ले आरोप न्हयकारल्यात. सुदीन व दीपका मेरेन राजकीय आरोप जाताले ते मेरेन वगी रावले. पूण आतां ढवळीकार फामिलीक राजकीय वादात ओडिल्ल्यान फामिलीची बदनामी जावची न्हय म्हण स्पश्टीकरण दिवचें पडटा अशें दोतोर संदीप ढवळीकारान सांगलें. बदनामी आतां कोण करता ते ताजेर आमी आतां लिगल एक्शन घेवपाचें आसा आनी तें काम पुलिसीचें किंवा लॉ एनफोर्समेंट जो कोण आसा तांणी सोदून काडपाचें आसा. आमकां कोणाचीच नांवां घेवप ना. पूण ज्या तरेन निवडणूक लागीं पावन एक दीस उरला आसतना ही पळय जी बदनामी ज्या तरेन जाता त्या तरेन हातूंत विरोधकाचो हात आसपाचे चान्सीस खूब आसा. हें आमी तुमकां सांगपाची गरज ना. हे जे हीन पातळी वयलें राजकारण जें पळय आसा न्ही ताजो निशेध करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. आमी ढवळीकर कुटुंबीय आमी ते निशेध करतातूच. आनी आपल्या बापायचें नांव ह्याच फाटल्या वडीत आनी बेसिकली फक्त वी थॉट इट इज पॉलिटिकल. ते पॉलिटिकल जो पर्यंत ते सुदिना आनी दीपका पर्यंत रिस्ट्रिक्ट आसा आमकां कांय घडोवंक ना. कारण ते पॉलिटिक्सान हांगेले आसा. ते आमचे घर पर्यंत पावले. आमच्या बापायचें नांव तांणी घेवपाक लागले. बापायची बदनामी सुरवात केली. आमची बदनामी सुरवात केली. तेन्ना आमकां गरज दिसली की आमी पत्रकार परिशद घेवन हे सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक मुखार सगळ्यांक सांगचें. जेन्नाच्यान तो शाळेंतल्यान आसा तेन्नाच्यान ताका सुदिनान कितली मदत केल्ली लोन येवन ना म्हणचें म्हजी हांव आपयता ताका म्हजे समोर बस आनी यो म्हणून हांव तयार आसा ताचे बरोबर उलोवपाक. ताणें म्हाका सांगिल्लें की ना तें सांगपाक. तो लोक आज मेळत ती भाशा. आज तर पेपरार ताणें सांगलां की सुदिनान आनी दीपकान ताचेर गाडी घालपाक प्रयत्न केलो म्हणून ताका मारपाक प्रयत्न केलो म्हणून. म्हाका तो PSI आशिल्लो ताका खबर आसा की हो खुनाचो गुन्हो आनी खुन्याचो आरोप पळय तो जेन्ना करता तो केदो व्हडलो आरोप तो करता हें ताका खबर आसा काय ना तें म्हाका खबर ना. म्हज्या घोवाचेर 100% विश्वास आसा. हाज्याय पयलीं 2017च्या निवडणुकी पयल्या दिसा हे अशें पत्रक काडिल्लें. हे जे करणारे सगळे लोक जे आसा तर हे अत्यंत नीच पातळीची उपमा तांकां दिण्यासारखी तांची लायकी आसा. पूण हो नीच शब्द हांव म्हज्या तोंडान उलोवन म्हजी जीब म्हाका विटाळपाची ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. वेंचणुकेंत भाजपाक फायदो जावचो अशी चाल सध्या केंद्र सरकार खेळटा. सरकारी यंत्रणेचो दुरुपयोग करून मुखेल विरोधी फुडाऱ्याचेर धाडी घालून तांचें नांव पेड्ड्यार करतात आनी ताका लागून मतदार बुचकळ्यात पडटात. काँग्रेसीन तसो आरोप केला. प्रधानमंत्र्यान 2014च्या वेंचणुकेत दिल्ली आश्वासनां पुराय करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप आनंद शर्मान केलो. शेतकारांच्यो आत्महत्या आनी बेरोजगारी वाडपाक प्रधानमंत्रीच जबाबदार. काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीन रोजगाराच्यो संधी वाडोवपाचेर भर दिला अशें ताचें म्हणणें. That during elections from Tamil Nadu to Kolkata to Orissa to UP, raids are taking place against the prominent leaders of the opposition parties, whether it's the Mamata Banerjee's TMC, whether it's the Kanimori of DMK, whether it's Naveen Patnaik's. Many of these parties are not with us, some are with us. The point which I am making is a brazen abuse of power and misuse of central government agencies, to distort public perception. When you have violated the 2014 pledge, how can you take another one? You have to apologize for having violated. They owe an apology to the youth, to the farmers and to the people of India for having betrayed their trust. The government has suppressed the NSSO data, but it's creeping on to 7% is the unemployment rate in India, which is unaffordable and unacceptable. Whether it's the Tamil Nadu, whether it's Maharashtra, whether it's Punjab, whether it's Madhya Pradesh, tens of thousands of farmers, tribal farmers, marching on, coming out with morchas, seeking justice. This has been the picture of India in the last few years. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
कुर्टी फोंडा तिट्यार स्कूटर आणि कदंबा बसी मदीं जाल्ल्या अपघातान 52 वर्सां पिरायेच्या हरवळे साखळेच्या मनशाक आत्ताक मरण आयलें. सोमारा राती 1:15 सुमार हो अपघात जालो. अपघातात मरण आयिल्लो के गोपीनाथ हो फोंड्याच्यान कुर्टी वतालो. कुर्टी तिठो हुपतना ताचे स्कूटरीचो कदंबाक धपको बसलो आनी स्कूटर कदंबाच्या टायरा पोंदा आयली. उसगांवां रावपी कदंबाचो चालक पुंडलीक बाबू पटेकाराक फोंडे पुलिसांनी ताब्यात घेतला. कुर्टीच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. IPLाचेर सट्टा लावपाच्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी आयतारा रातीकडेन उज्ज्वल वासान, सौरभ सब्रवाल, सुमित लालवानी, विकास सिंग ह्या छत्तीसगडच्या तरणाट्यांक धरले. खोबरवाड कळंगूटच्या कोकोबे अपार्टमेंटांतल्यान 40 इंचाचो LED TV, 16 मोबायल, 2 लॅपटॉप अशें सामान पुलिसांनी ताब्यात घेतलें. कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक नॉलास्को रापोजो, उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकार, कॉन्स्टेबल श्रेयस साखळकर, दिनेश मोरजकार, विनोद केरकार आणि शशांक साखळकर हांणी मेळून ही कारवाय केली. दुबावितांक 10,000च्या जामिनाचेर सोडल्यात. दिल्ली कॅपिटल आणि किंग्स 11 पंजाब हांचे मदीं मॅच चलिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. केरळच्यान ट्रेनींतल्यान प्रवास करपी एके बायलेचेर सोमारा बलात्कार केलो. रेल्वे पुलिसांनी केसीची नोंद करून ही केस केरळ पुलिसांकडेन धाडून दिल्या. केरळची ही बायल ट्रेनींतल्यान प्रवास करताली. बलात्काराची घडणूक घडली तेन्ना तिचे बोगीत 4 जाण आशिल्ले. एकल्यान तिका पिवपाक उदक दिलें. त्या उपरांत तिका घुंवळ आयली अशें तिणी पुलिसांचे जबानीत म्हटलां. त्या उपरांत त्या मनशान तिका टॉयलेटीत व्हेली आनी तिचेर बलात्कार केलो. फुडलो तपास चालू आसा. काल 21 तारखेक सांजे 6 वरांचेर आमकां पुलिसांनी फोन येयलो. मेडिकल ऑफिसर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखली. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की एक चली, एक बायल मनीस, एक 23 वर्सांच्या बायल मनीस वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यान प्लॅटफॉर्म वयल्यान एक्सिडेंट हाडून हांगा दवरला. तिची ते मेडिकल एग्जामिनेशन करता आनी तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की तुमी व्हेरीफाय करा तिची व्हेरियेबल्स ती कित्याक आनी इन्क्वायरी करपाक आमकां जालें. त्या प्रमाणे आमी इवनिंग राती अशें गेले. राती गेले तिजो आमी स्टेटमेंट घेतलो. म्हणजे स्टेटमेंटान तिजें मेडिकल एग्जामिनेशन बी सगळें जालें हॉस्पिटलान. तिजें आमी स्टेटमेंट घेतलो. जेन्ना ट्रॅवल करताली कन्नूर रेल्वे स्टेशन क्रॉस जातकीर जेन्ना ट्रॅवल करताली वाटेर कन्नूर रेल्वे स्टेशन क्रॉस जातकीर ते कंपार्टमेंटान ते बोगीन एक 4 भुरगे आशिल्ले. ते 4 भुरग्यां मदीं एकलो एक लांब असो तेणें सांगलें, एक डिस्क्रिप्शन दिलें, एक लांब मनीस आशिल्लो. तेणें आपणाक म्हणपालें उदक दिलें पिवपाक. उदक दिलें आनी उदक पितकीर म्हणपालें आपणाक अशें गिडिनेस ड्रावजिनेस जालें म्हणपालें. आनी तेजे उपरांत त्या चेड्यान तिका त्याच ट्रेनीच्या बोगीन टॉयलेटीन व्हरून लॅज भितरले लॅज करून तिजेर कितें अत्याचार केलो. आमी हांगा 0 ऑफेन्स म्हणून आमी रजिस्टर केला, रेप केस रजिस्टर केला आनी नेसेसरी सेक्शन आमी तिका लायल्या एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ आवर सुपिरियर्स. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.